हांव तुका म्हजो पती करून घेता, पतीन करून घेता, सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत तुका प्रामाणीक रावता या प्रामाणीक रावतली आनी तुजो मोग करता मोग करतली म्हूण दिल्ली बसावणी जिणी बोर जियोवची जावन आसा लग्नाचें जिवीत. उरलें पुरो बायलो आडंबर. आतां हें जियोंक तितलें सलीस न्ही, कश्ट जाल्यार कुटुंब देवाचें योजन जावन आसा. कुटुंब देवाचें योजन. पळया, देवान आमी वाचता उत्पत्ती ग्रंथांत अब्राहमाक रोसलो आनी अब्राहम एकसुरो आसलो, एकसुरो सांगाती नातले. देव पळयता अब्राहम एकलोच बसला आनी कंतिश्ट जावन बसला. देखून देव कितें करता, ताची रचना ताच्या मुखल्यान पाशार जायशें करता. तो कोणाक विंचता गी म्हूण पळोवंक. आदावान कोणायकी विंचूंक ना. आनी देव म्हणलो हाका एक सांगातीण जायचे. देखून देव अब्राहमाक एक न्हीद धाडटा, आमी वाचलां, आनी ताच्या कुशीची एक बोर काडून येवेक रचता. आनी अब्राहम आदाम न्हिदेंतलो उठोवन पळयता येवेक आनी उदगारलो सांगून म्हज्या मांसाचें मांस आनी हाडाचें हाड. आनी ती दोगांय देवा मुखार उबी रावलीं आनी देवान तांकां आशिर्वादीत केले आनी म्हळें वाडा आनी सडा, सगळो संवसार बरा. आदामच्या आनी एवेच्या मोगा मारिफात तांकां भुरगीं जल्मलीं आनी अशें कुटुंब अस्तित्वाक आयलें. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, कुटुंब देवाचें योजन जावन आसा. मनशान एकसुरी जिवोवचें न्ही, कुटुंबान जियेचें. आनी आमचो देवी कुटुंबान जियेता. बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा. सांतिसिमा त्रिनाद आमी म्हणटा आमचो देवी कुटुंबांत जियेता. आतां आज फाल्यां आमी भगवंत कुटुंबाचें फेस्त करता आसतना आज आमी समजून घेवया मोगाचेनो, आमचें कुटुंब नाजरेताच्या कुटुंबा बरी भगवंत जायचें जाल्यार आमी कितें करी जाय गे म्हणून. हांवें तुमकां सांगलें सुरवारीत, आमचें कुटुंब नाजरेताच्या कुटुंबा बरी भगवंत जायचें जाल्यार आमी बापायनी कुटुंबांत आमची जबाबदारी करूंक आसा, आवयन तिची जबाबदारी करूंक आसा आनी भुरग्यांनी तांची जबाबदारी करूंक आसा. ते जाल्यार मात्र आमचें कुटुंब भगवंत जाता मोगाचें न्हू, नाजाल्यार भगवंत जायना. नाजाल्यार तें कुटुंबांत एकवट आसना, विधवाळी. आतां बापायची जबाबदारी आमी पळयत आसतना सांज झुजेक आमचो शारोती करून घेवया, ताची देख आमी काण घेवया, ताचे थोडे शेगूण आमी नियाळया. आवयची जबाबदारी आमी नियाळ करता आसतना मोरयेक आमची देख करून घेवया आनी मोरयेचे थोडे शेगूण आमी नियाळया. भुरग्यांची जबाबदारी आमी पळयत आसतना नियाळ करता आसतना जेजूक आमची मेलफंक्त करून आमी घेवया. ताच्या की पयलें ही जबाबदारी आमी नियाळ करच्या पयलें कातोलीक काजाराची लक्षणां आनी उद्देश कोणसो घे म्हणून. जायते फावटी तुमी आयकलां जावंक पुरो काजाराचो शर्मावो वेळार, परतून तुमकां हांव एक उडास करून दिता. कातोलीक लग्नाची लक्षणां आनी उद्देश. पयलें जावन आसा कातोलीक लग्नाची उद्देश आनी लक्षण जावन आसा शाश्वतपण. इंग्लिशान म्हणटात इनडिझॉल्युबिलिटी, शाश्वतपण. काजर लग्न मोरा पर्यंत एकत
देखून आयच्या कालेक घे म्हणून कित्याक पदारी कत्त कित्याक सोडूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ते दीस आल्तारी मुखार येवन आमी भास दिल्या हांव तुका म्हजो पती करून घेता पतीन करून घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेंत तुजो मोग करतलो या तुजो मोग करतली तुका विश्वासी रावतली प्रामाणीक रावतली म्हूण एक भास दिल्या आनी ती दिल्ली भास 6 म्हयन्याक न्ही 6 वर्सांक न्ही 10 वर्सांक न्ही मोरा पर्यंत हांव तुजो मोग करतां तुका प्रामाणीक रावता मोगाच्या न्हू मोग म्हळ्यार कोण मोग म्हळ्यार देव देखून लग्न मोडचें म्हळ्यार कालें मोडचें मोगाक मोडचें म्हळ्यार कालें देवाक मोडचें देवाक मोडूंक आमकां जायना कोणाचेंय जायना देखून आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें एक दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपल्या पत्नीक एकवटतलो ती दोगांय एक जातलीं कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिनाय हें जावन आसा मोगाचें न्हू पयल्या लक्षान कातोलीक क्रिस्तांव म्हूण हांवें सांगीत कातोलीक इन पर्टिक्युलर लक्षण आनी उद्देश जावन आसा शाश्वतपण हें पयलें लक्षण कित्याक हांवें तुमकां सांगलें आमी केल्ली बसवणी मोग करतलो म्हूण केल्ली बसवणी या मोग करतली म्हूण केल्ली बसवणी ती मोरा पर्यंत इतल्याच वर्सां खातीर म्हूण न्ही आनी तुमकां सांगलें मोग जावन आसा देव मोग मोडचो म्हळ्यार देवाक मोडचें तें मोडूंक जायना कोणाचें न्ही देखून पयलें लक्षण जावन आसा शाश्वतपण दुसरें जावन आसा एकवट दादल्या पती आनी पत्नी मदें एकवट लग्नाच्या संस्कारा मार्फत ती दोगांय एक जातात देखून जेजून शास्त्रींक आनी फारिजेवांक जाप दिवन म्हळें ती दोगां एक जातलीं कितें देवान जोडी केलां तें मनशान मोडिनाय हें जावन आसा दुसरें लक्षण मोगाचें न्हू कातोलीक लग्नाचें लक्षण मात्र न्ही उद्देश जावन आसा तिसरें लग्नाच्या सक्रामेंताचो उद्देश हर एका बेसाक एक उद्देश आसा आनी काजरी बेसाचो उद्देश जावन आसा दादल्या पती आनी पत्नीतें आसलो मोग दीस वेतना वाडोवंक जाय आनी त्या मोगा वरवीं तांकां भुरगीं जल्मोंक जाय आनी जल्मल्ल्या भुरग्यांक कातोलीक बावडतान क्रिस्ती बावडतान वाडोवंक जाय हें थंयसर पाद्रार विचारता रेस्पेर करच्या पयलें देवान दिल्लें भुरगीं घेवंक तूं तयार आसा गे म्हणून दोगांयक वय आमी तयार आसा मोगाचें न्हू ही जावन आसात 3 लक्षणां कातोलीक लग्नाची आनी 3 जावन आसात उद्देश देखून आमी ही जबाबदारी नियाळ करच्या पयलें बापायची आवयची भुरग्यांची जबाबदारी नियाळ करच्या पयलें आमी गावया गीत सुखान दुखान ओके तुमच्या गिता बुकांत क्यू सेक्शन करा क्यू Q6 page number
361 361 એ ઘડી ભરી ઉભી રમ્યા સંગત મેળવણી ગીત અમે ગાયન કર્યા. सुखान दुखान पीड़ें भलाई के विश्वासी सोम्या आमी रकम सोफान शेवोड पोरिया लाले उन्मत्ता उर्की तुझी सुखान दुखान पीड़ें भलाई के रावता विश्वासी सोम्या आमी रकम सोफा शेवोड पोर्या लाले उन्मागता बुरकी तुझी. एक पर उभी रावया. बापाची जबाबदारी आम्ही नियाळ करता असताना सांजुजेक आमची देख करून आम्ही घेता देखून सांजुजे विशयांत माथेवान बरयल्ल्या वांजेलेंतावन आमी आयकुया. दुसरो अध्याय वोळ 13-15 आनी उपरांत 19 आनी 20. ते गेल्या उपरांत सर्वेस्परसो एक दूत जुजेक सपनांत दिश्टीक पडोवन म्हणालो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पळोवन वच. परत्यान हांव तुका सांगतलो त्या पर्यंत थंयच राव. बाळकाचो जीव काडचे खातीर हेरोद ताची सोदना करच्यार आसा. जुजे तक्षण उठलो, आवय भुरग्याक घेवन राताराती इजिप्ताक भायर गेलो आनी हेरोदीच्या मरणा पर्यंत थंयच रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवादा मारिफा सर्वेस्परान म्हणलें तें, इजिप्तांत म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो. हेरोद मोर्तेस सर्वेस्परचो दूत इजिप्तांत जुजेक सपनांत दिश्टीक पडोवन सांगी लागलो, उठ बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इस्रायलीच्या गांवाक पाटी वच, कित्याक भुरग्याचो जीव काडूंक सोदतले ते आतां मरण पावल्यात. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन इस्रायलीच्या गांवाक पाटी आयलो. पूण हेरोदी उपरांत ताचो पूत आर्केलाव जुदयाचो राय जाला म्हूण आयकून थंय वचोंक तो भियेलो. आनी एक सपनांत ताका कळ्ळी जाल्ल्या प्रमाणे तो गलिलिया प्रांत्याक गेलो आनी थंय नजरेत नांवाच्या शहरांत वचून रावलो. अशें पूर्ण जालें प्रवाद्या मारिफात म्हणलें तें, ताका नजरेतगार म्हूण आपयतले. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बस. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हांवें तुमकां सांगलें आमचें कुटुंब नाजरेताच्या कुटुंबाचें प्रतिरूप जायचें जाल्यार आमी कुटुंबांत आमची जबाबदारी पाळूंक आसा आनी पाळी जायत. आतां पळया, जुजे बापायची जबाबदारी खंयची घे म्हणून कुटुंबांत. बापाची जबाबदारी खंयची? सांजुजेक आमचो शारोतीकरण आमी घेवया. आनी सांजुजेचे थोडी लक्षणां ती जावन आसात लक्षणां कुटुंबांत बऱ्या बापायची. आनी ती लक्षणां बऱ्या बापायची जावंक जाय. आतां सांजुजे विशयांत आमी सांगचें जाल्यार आमकां वांजेलांत सांगलां, सांजुजे एक नितीवंत मनीस. सांजुजे एक नितीवंत मनीस. आतां नितीवंत मनीस म्हळ्यार कोण गे म्हणून? नितीवंत मनीस म्हळ्यार कोण? जुदेवांच्या संप्रदाया प्रमाणे, ह्या जुदेवांच्या समजणे प्रमाणे देवाचे उपादेश पाळचो आनी कुटुंबांत हेरांक पाळूंक शिकोवचो जावन आसा नितीवंत मनीस. कुटुंबांत देवाचे उपदेश पाळचो
मोगाच्या न्हू आनी कुटुंबांत हेरांक पाळूंक शिकोवचो दोन संगती तो जावन आसा नितीवंत मनीस आनी सांजुजे एक नितीवंत मनीस कित्याक म्हळ्यार ताणें कुटुंबांत देवाचे उपादेश पाळले आनी मोरयेक आनी जेजूक ते पाळूंक शिकयले ताणें पयलें पाळलें आनी उपरांत ताणें पाळूंक शिकयलें हें मोगाच्या भाव भयणीनो बऱ्या बापायचें लक्षण बऱ्या बापायचें लक्षण पयलें ताणें देवाचे उपादेश पाळचे आनी उपरांत कुटुंबांत पाळूंक शिकोवचें ह्या आनी एक उतरान सांगचें जाल्यार जुदेवाच्या संप्रदाया प्रमाणे हेरांक देवें आशिल्लें दिवचो हेरांक देवें आशिल्लें दिवचो रीण बुडोवचो न्ही हेरांक कितें आसा तें दिवचो म्हणटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आजकाल साबार जाणां आसात आमची घरां भुरगीं आसात पूण आयतारा दीस मिसाक वचनात मिसाक वचनात देवाचो उपदेश आयतार सोन भगवंतपणी सांबाळ आतां हांवें तांकां विचारचें तुमचीं भुरगीं तुमकां पळयतात तुमी मिसाक वचनातलेंय पळयतात तुमी कली देख दितात तुमच्या भुरग्यांक व्हड जाल्या उपरांत तीं कालें जातलीं इस्कलत शिकल्या पुरोगी मंडवड केल्या पुरोगी ह्या तांकां देवभिरांतेची गरज आसा मॉरल लायफाची गरज आसा ते सकट खंय शिकतात खंय मेळटा देवभिरांत मोगाचें न्हू दोतोनीच्या क्लासीन मिस जाता जाल्यार दिवच्या शिकोवण्या वेळार देखून न्हू आमच्या भुरग्यांक जर तर आमी आवय बापूय मेल फांक्त जायनातल्यार ताणें बरें जावचें कशें मागीर हांगासर जायतीं जाणां येतात फादर भुरग्यांक आपणान येतात भुरग्यांक मागणें करा फादर वांजेल रजार करा कित्याक काल जालां भुरग्याक रातीक भियेता फादर मारूंक आयलो म्हणटा हाळे तें जावन आयलो म्हाका मारूंक आयलो भियेता या आनी काले उलयता काल्याक हांवें फस्ट दिसाचें हॉरर पिक्चर म्हण पळयता गे मोबायलाचेर वय फादर मोगाचें न्हू आमचीं भुरगीं आसात पळया हे खाली बाटली आसल्या बरी खाली बाटली त्या बाटलेंत आमी कालें भरताव पळय तेन्ना तांकां केर पर्यंत उरता आमी खंयचे शगूण तांकां ल्हानतावन शिकयता ते शगूण अखेर पर्यंत उरता तुमी म्हाका पळय हांव पाद्राब हां सॉरी हांवें सांगल्याक बेजार पावूं नाका हांवें स्पिरिच्युएलिटीन डॉक्टरेट केल्या 20 वर्सां हांव सेमिनारींत आसलो जेप्पू सेमिनारींत 2 वर्सां मूड बेळ्ळे आसलो जायते जाण पाद्राब हे तरणाटे पाद्राब पुरो म्हजे स्टुडंट हांवें शिकयलां सेमिनारी ही डॉक्टरेट केल्या जाल्यार बेजीक शिकोवन कालें ती म्हज्या मायन शिकयली ल्हान आसतना आनी धरण इगर्जी काडून पुता तेंय पळय सक्रामेंत तांचो जेजू आसा नमस्कार कर पुता जेजू आसा तांचो तें काल एक हांगा आयली म्हाका बारी अपुरबाय बगली दुबय तावन आयिल्ली आतां आजकाल ती क्रिस्मस म्हूण लंडन तावन दुबय तावन पुरो आयल्यांत येतात काल एक सोबीत भुरग्याक हाडून आयले आमच्या स्टॉलाक गेलीं
तें क्रुसिफिक्स आसा. भुरग्यांक काड येता आवय म्हणटा, आवय भुरग्यांक काडून म्हणटा हांव थंयच आसा फाटल्यान आसा. कोको दी मेमेंदी आम. भुरग्यांक सांगता अरे जेजू जेजू कोको दी मेमेंदी आम. ल्हानशें मागणें पळया भुरग्याक. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, जुजे एक नितीवंत मनीस देखून म्हाका थोडे वटेन मस्त बेजार जावचें. आमची वडिलां मिसा केनात. हांवें चिंतचें कहली देख भुरग्यांक ती दितात, ही भुरगीं कालें जातलें मगर व्हड जाल्या उपरांत. जुडो क्लास आसल्यार दोतोर ना, चेस मॅच आसल्यार दोतोर ना, क्रिकेट मॅच आसल्यार मीस ना दोतोर ना, जुडो क्लास आसल्यार दोतोर ना. जुडो फादर, चेस मॅच फादर. काले मुख्य चेस मुख्यागी आयतारा दीस, जुडो मुख्यागी, स्विमींग मुख्यागी, या मीस मुख्या दोतोर मुख्या. सांगा. मगर आमच्या भुरग्यांनी बरें जावचें म्हळ्यार कशें? सांजुजे एक नितीवंत मनीस. नितीवंत मनीस म्हळ्यार देवाचे कायदे उपादेश पाळचो आनी हेरांक पाळूंक शिकोवचो. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, बऱ्या बापायचें लक्षण हें. नितीवंत मनशाचें लक्षण खंयचें पळया, किर्तनकार आमकां सांगता. किर्तन 15 तुमकां वाचून सांगता. किर्तन 15 हो जावन आसा नितीवंत मनीस. सर्वेस्परा, तुज्या तंबांत कोण रावतलो? तुज्या पवित्र पर्वताचेर कोण वस्ती करतलो? निर्दोषपणे जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो. निर्दोषपणे जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो. काळजांत तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. खोट्या मनशांक कांटळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशांक मनान लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सोपूत मोडिना तो. रिणाचेर वाड घेना आनी निरापराध्यांक वायट करूंक लोन्स घेना तो. जो मनीस अशें करता तो सदां काल थीर रावतलो. मोगाच्यानो, हो नितीवंत मनीस. हो नितीवंत मनीस. निर्दोषपणे जियेता आनी न्यायनितीन चलता तो. काळजांत तावन सत उलयता आनी आपल्या जिबेन निंदा करिना तो. आपल्या इश्टाक कसलेंच वायट करिना आनी आपल्या पेल्याचेर बदलाम घालिना तो. खोट्या मनशांक कांटळटा पूण सर्वेस्पराक भियेतल्या मनशांक मनान लेखता तो. आपल्या पेल्याक दिल्लो सोपूत मोडिना तो. रिणाचेर वाड घेना, निरापराध्यांक वायट करूंक लोन्स घेना तो. जो मनीस अशें करता तो सदां काल थीर रावतलो. सर्वेस्पराच्या तंबांत जियेतलो. ताच्या पवित्र पर्वताचेर वस्ती करतलो. मोगाच्यानो, जुजेचें पयलें लक्षण जावन आसा तो एक नितीवंत मनीस. बऱ्या बापायचें लक्षण जावन आसा तो एक नितीवंत मनीस. कुटुंबांत देवाचे उपादेश पाळचो, हेरांक पाळूंक शिकोवचो. फस्ट. दुसरें जावन आसा सांजुजे कुटुंबाच्या उदारकते खातीर वावुरलो. हें ताचें दुसरें लक्षण. कुटुंबाची उदारगत. 2 उदारकते. एक जावन आसा आर्थीक उदारगत. ह्या खातीर ताणें काम केलें. रुखाटाचें काम केलें. आळशीनी रुखाटाचें ताणें काम केलें. कार्पेंटर आनी कुटुंबाच्या उदारकते खातीर वावुरलो. तितलें मात न्ही मोगाच्यानो. आर्थीक पयशेच केल्यार पावना. कुटुंबाच्या दैवीक उदारकते खातीर तो वावुरलो. दोनी
सांगाता सांगाता काम मात करचे न्ही बगार दैवीक उदारकत दोन्ही सांगाता सांगाता वचोंक जाय आनी हें जावन आसा बऱ्या बापायच्या लक्षांत. आर्थीक उदारगत दैवीक उदारकते खातीर वावरचें. आमाल पियोवचें न्ही, अनिस्कळ उतरां उलोवचीं न्ही, कुटुंबांत उलोवचो न्ही, कुटुंबाच्या साद्यांक स्कांदल दिवचो न्ही. बगार दोनी उदारकते खातीर वावुरचो. पळय मुगोचेनो, हें जावन आसा सांजुजेचें दुसरें लक्षण. कुटुंबाच्या उदारकते खातीर वावुरलो, आर्थीक तशेंच दैवीक, हें दुसरें लक्षण. हें बऱ्या बापायचें लक्षण. तिसरें जावन आसा सांजुजेन देवाच्या योजनाक संपूर्ण सहकार दिलो. पळय मुगोचेनो, हांवें तुमकां वाचून सांगलें, मोरयेक आतां वांजेलांत आमी पळयता जुजेन उलयल्लें आमकां वाचूंक मेळना. जुजेन उलयल्लें आमकां वाचूंक मेळना. बगार ताणें केदाळे देवाच्या कुशेक खाल जावचें आमकां वाचूंक मेळटा. आतां प्रवाद्यांक देव मुखामुखी दिश्टी पडलो आनी उलयलो, पूण सांजुजेक मुखामुखी दिश्टी पडोंक ना. सांजुजे केदाळे सोपणान दिश्टी पडलो, सोपणान. थोडे जाण विचारतात, फादर सांजुजे कित्याक सोपणान दिश्टी पडलो, अशें मुखार मुखार कित्याक मेळोना, उरल्या प्रवाद्यांक मेळिल्लें बरें. कित्याक म्हळ्यार सांजुजे एक भावार्थी मनीस, ताका अशें मुखार मुखार दिश्टी पडोन फुरूप जायचें म्हणना. भावार्थी मनीस सोपणांत देवाचें हाजीरपण ताणें पारख केलें. आनी हांवें तुमकां वाचून सांगलें, पळया, मोरयेक कारार जावच्या आदीं मोरी पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाल्या म्हूण कळयल्या वेळार तिका गुप्ती सोडचें म्हणून आलोचन केली. गुप्ती सोडचें, नांव पाड करून सोडचें न्ही, गुप्ती सोडचें. गुप्ती कित्याक सोडचें गे म्हळ्यार जी बायल मनीस लग्नाच्या भायर जर तर गर्भेस्त जाता जाल्यार त्या वेळाचेर तिका शिक्षा पात्रांवची. जुजेक हें करूंक नाका आसलें, देखून ताणें तिका नांव पाड करनासतना गुप्ती सोडचें म्हणली आलोचन केल्ल्या वेळार देवाचो बडवो ताका दिश्टीक पडोन म्हणलो, मोरयेक तुज्या घरा हाडूंक भिये नाका, तिच्या लागीं कितें जालां तें पवित्र आत्म्या वरवीं तें घडलां. आनी सांजुजेन देवाच्या कुशेक खालती मान घाली आनी तशें ती केलें, घरान नायलो. पळय मोगोचेनो, आज आमी आयकलें, आवयक आनी बाळकाक घे आनी इजिप्ताक वच. आनी तो न्हिदंतलो उठलो आनी आवयक आनी बाळकाक घेवन इजिप्ताक गेलो. अयो, आतां रात जाली, दिवो ना, लायट ना, वाटेर कांय जाता गे, तें गे हें गे, कांय ना. उठलो आनी व्हरून गेलो. पळय मुगोचेनो, देवाच्या योजनाक संपूर्ण तरान ताणें सहकार दिलो. आतां हेरोद मरण पावला म्हणटेत परतून देवाचो बडवो ताका दिश्टीक पडला आनी म्हणालो, फाटीं वच परतून इजिप्तान, फाटीं इज्रायलाक वच. परतून फाटीं आयलो. आनी आमी आयकलें, आर्केलाव हेरोदीचो पुत्र आयजला म्हणल्या खातीर तो थंय वचोंक भियेलो आनी नाझरेताक वचोन रावलो, देखून ताका नाझरेतगार म्हणून आपयतले. पळय मोगोचेनो, देवाच्या योजनाक सांजुजेन दिल्लो सहकार. तशें तूं कुटुंबांत एक बापूय. आमकां हर एकल्याक कुटुंबांत देवाचें एक योजन आसा, हर एकल्याक.
येवजण आसा आनी येवजण कोणाक कळटा मागण्याच्या मनशाक देव म्हजे तावन कितें अपेक्षिता या म्हज्या कुटुंबान जावन कितें अपेक्षिता या म्हजे तावन कितें अपेक्षिता हें खंयच्या कुटुंबांत मागणें आसा त्या मनशाक कळटा त्या बापायक कळटा उदारकथे खातीर कुटुंबाच्या उदारकथे खातीर मोगाच्या न्हू जो मनीस वो देवाच्या हाजीरपणाचो अनुभव करता ताका इजाया प्रवादी मार्फत देवान उलयल्लीं उतरां एक आवय आपल्या दुदाच्या बाळाक विसरत काय जरी तरी ती विसरत जाल्यार हांव तुका विसरूंक ना तुजें नांव म्हज्या ताळव्या हाताचेर हांवें बरोवन दवरलां तूं म्हजो तूं म्हजें हांव तुजो मोग करतां तूं उदकांतल्यान चलतना उदकाच्यो न्हंयो तुका बुडोवच्यो नात तूं उज्यांतल्यान चलता आसतना उज्याच्यो जुबो तुका लासून उडोवच्यो नात हांव तुका आकारलेलो देव तुज्या सांगात आसा चार मार्गाचेर तूं येता आसतना वेन यू कम टू द क्रॉस रोड्स एंड डू नॉट नो वीच वे टू टेक चार मार्गाचेर तूं आयलोय खंयचो मार्ग काणगोसो म्हूण तुका गुत्तू ना तुज्या जिवितांत तुजे हात म्हजे थंय उबार तुका फाटल्यान जावन एक आवाज आयकतलो हो मारो गो चल मोगाच्या भाऊ भयणीनो एक दिश्ट आमच्या फाटल्या जिविताचेर आमी घालया तुमकां देवान उणें केलां गे उणें केलां गे मागिल्ल्याच्या गी चड दिवं ना गे मागिल्लें दिलां हांगासर कोणाय की सांगूंक जायना म्हाका देवान मागिल्ल्याच्या की चड मागानातलें दिलां दिवंक ना म्हूण सांगूंक जायना दिवंक ना म्हणटा जाल्यार तुमकां हांव आज्यार कार्ड आस्पत्रेक आपणावन वता जनरल वॉर्डाक थंय पळय वचून आसा आमचो देव आमच्या सांगात चलचो हां कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो दिला खंडीत जावन दिला आमकां हर एक लागी दिला आनी तो दिता तसो मोग करतल्यांक तो दिता आमकां कालती करूंक ताचेरच तूं होंदवून रावोंक तशें कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो आमकां तो दिता मोगाच्यानो आनी तो बरें दिवचो पूण तो वांटो दिता आसतना कुर्सांत तो सोसूंक जाय आसली कुरपा दिता ताचेर होंदोवन रावल्या वेळार खंडीत जावन दिता देखून पळय सान जुजे देवाच्या योजनाक संपूर्ण ताणें काल्तीमान घाली आनी देवाचें योजन जारी करता आसतना ताका सक्कळी सुकुत्त मेळ्ळें म्हूण न्हय कश्टय मेळ्ळे आनी ह्या कश्टांत देवाचें हाजीरपण देखून सोडवणेच्या चरित्रांत मोरयेचो पात्र कितलो मुख्य गे तितलोच जुजेचें पात्रय मुख्य जावन आसा पळय मोगाचें न्हू हें जावन आसा तिसरें लक्षण बऱ्या बापायचें कुटुंबांत देवाचें योजन समजोवचें आनी त्या प्रमाणें चलचें देवाक विधेय जावन चलचें अविधेय न्हय हां त्या कुटुंबाचेर बेसांव देवाच्या हें जावन आसा तिसरें लक्षण चवथें लक्षण जावन आसा पळया सान जुजेन मोरयेक दिल्लो साहकार सान जुजेन मोरयेक दिल्लो साहकार आमी पळयता सालुकान बरयल्लो वांजेल दुसरो अध्याय 42 तन 52 ओळ म्हणसर जेजू तेंपलान चुकलो 2 दिसांची वाट चलोवन गेली सैरामध्ये आसा गे म्हणून पळयलें ना पळय मोगाच्यान ती दोगांय फाटीं गेलीं ताका सोदून
सांजुजेन सांगूंक ना तूं वचूं तुज्या पुताक सोदून हाड, म्हाका काम आसा, हांव वेतां, सांगोना. तीं दोगांय ताका सोदून फाटीं गेलीं. आनी पळय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, ताचो सहकार मोरयेक ताणें दिल्लो सहकार तितलें मात न्ही. ती एलिझाबेथीक कुमो करूंक गेल्ल्या वेळार गेली, तिका वचनाका म्हूण सांगूंक ना. देखून मोरयेक ताणें दिल्लो सांजुजेन दिल्लो सहकार हें बऱ्या बापायचें लक्षण. कुटुंबांत पोतिनेक ह्या हेरां सान्यांक दिवचो सहकार, ते जाल्यार मात आमचें कुटुंब एकवटीत जाता, नाजाल्यार जायना. वांटे पांटे एकामेका सहकार दिनातल्यार ह्या कोर्टांत, ह्या कुटुंबांत पळया कोर्टांत वकील वाद करतात पळया, हांवें सांगलें तूं समा, हांवें सांगलें तें जायचें. जर तर बापूय म्हणटा जाल्यार, आवय म्हणटा जाल्यार हांवें सांगलें तें जायचें, हांवें सांगलें तें समा. वकिलान वाद म्हणल्या बरी कोर्टांत. जर तर कुटुंबांत आमी वाद म्हणटा जाल्यार कुटुंब कोर्ट जाता. आनी हातूंत कोणी जिखनात, मात कोणी जिखनात. वेगळ्या सारून मनस्ताप मात जावचो. पळय मोगाच्या भाऊ भयणीनो, हें जावन आसा ताचें 4थें लक्षण, मोरयेक दिल्लो सहकार, बऱ्या बापायचें लक्षण. 5वें जावन आसा जुजे एक निश्कळ पोती. हे मुख्य. जुजे एक निश्कळ पोती, मोरयेचो निश्कळ पोती. देखून तुमी हर एक पोटी पळया, सांजुजेची इमाज तुमी पळयात, ताच्या हातांत एक लिल्ली फूल आसा, धवें, सांजुजेच्या हातांत. तशें काल अर्थ कालें, तसो अर्थ कालें म्हळ्यार सांजुजे मोरयेचो निश्कळ पोती. म्हळ्यार लग्नाच्या बेसाक तो प्रामाणीक रावलो. एक्स्ट्रा मॅरिटल रिलेशनशीप म्हणटात तें न्ही आजकाल, तें ना. आनी काले लिव इन रिलेशनशीप म्हणटात तें न्ही. काजरे बेसाक तो प्रामाणीक रावलो. हांव मुखार सांगोंक वचना, तुमकां कळटा, म्हाका बरें लागना सांगोंक. आनी जर तर एका दादल्याक अनेक स्त्रीची इश्टागत आसा जाल्यार, पोतीनेक सोडून अनेकाची इश्टागत आसत जाल्यार, अयो ताची पोतीण कितलें खरगता म्हणना भितरल्यान, कितली खरगता म्हणना. कित्याक म्हळ्यार तिचें काळीज ताणें ताच्या पोतीक दिलां, तें फाटीं काडूंक जायना. आनी पोती आनी कोणाच्या फाटल्यान. कुटुंबांत मोगाचें न्हू, कुटुंबाची विधवाळी ह्या स्त्री पोतीन आनी एका दादल्याची जर तर संबंद दवरता जाल्यार त्या पोतीचें तेशेंत तो सोंसिना, ताका सोसूंक जायना. तें सोसूंक जायत ना. मोगाचें न्हू, तशें न्ही. तशें जाल्यार कुटुंबांत विधवाळी, तशें न्ही सांजुजें. आपलें केल्ल्या ताणें केल्ल्या बसवणेक तो प्रामाणीक रावलो. तो एक निश्कळ पोती मोरयेचो. देखून मोगाच्या भाऊ भयणीनो, फाल्यां आमी भगवंत कुटुंबाचें फेस्त करता आसतना आनी आमच्या कुटुंबाचो नियाळ आमी करता आसतना, जर तर आमचीं कुटुंबां नाजरेताच्या भगवंत कुटुंबाची प्रतिरूप जायची जाल्यार पयल्यान पयलें बापायन ताची जबाबदारी पाळूंक आसा. कसली जबाबदारी? सांजुजेचे थोडी लक्षणां, सांजुजेची थोडी लक्षणां. जायते फावटी कुटुंबांत बापूय म्हळ्यार ATM मिशीन आहल्या बरी. ATM मिशीन आहल्या बरी, बिरमोत सांगलें दिजें.
तो जोडूंक मात पहिल्या गांवाक वचून हें करूंक तें करूंक आनी परत तशें न्ही तशें न्ही पोर एकलो म्हजे लागीं म्हणलो फादर 2 वर्सांनी आयलो सुटयेर रजा गांवाक 2 वर्सांनी आयलो थोडे दीस जाले फादर आतां विचारूंक सुरू केलें केदाळ पाटी वताय गे म्हणून मस्त बेजार येता फादर सोमा मोगाच्या भाऊ भयणीनो तशें न्ही तिकून ही जावन आसात थोडीं लक्षणां बऱ्या बापायची ती आमी पाळूंकूच आसात ते दाड मात आमचें कुटुंब नाजरतच्या कुटुंबा बरी बागेवन जाता देखून सांजुजेक आमची देख करून घेता आसतना आमी सांजुजेक मान करून गावया गीत ये बागेवंता जुजे पापा पाव तू म्हाका मोगाच्या भाऊ भयणीनो मोरयेक आवयची जबाबदारी आमी नियाळ करता आसतना मोरयेक आमची देख करून आमी घेवया आनी सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतल्या वासांब आमी आयकुया 3रो अध्याय वळू 12-21 म्हण आसा ह्या पासत तुमच्या थंय आशिल्ल्यो संवसारीक कुशालयो वण्यो हुमटून काडा व्यभिचार आनिस्कळपण कामाचार खोट्यो वण्यो आनी आपस्वार्थ एका तरेची बोंब्या पुजा तुमी पयस करा असल्या वायटांक लागून देवाचो क्रोध देंवता एका कालार असल्या आतुरायांनी तुमकां वेडो घाल्लो आनी ह्या खोट्या वण्या प्रमाणे तुमी जिवन आसल्यात पूण आतां राग क्रोध खरी मोस्त निस्कुचार आनी गाळी सवें हें सगळें तुमी पयस करा एकामेकाक फटयनाकात पोरण्या सैंबाक ताच्या कर्तुवां समेत पाठ करून नवें सैंब तुमी नेसल्यात आपली संपूर्ण वळख तुमकां दिवन आपल्या सारक्याक तुमकां हाडटा पर्यंत देव आमचो रचणार कळनासतना तुमकां नवीं करीत आसा ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक आनी जुदेव सुन्नात केल्ले आनी सुन्नात करिनातले अनागरीक सितियान गुलाम आनी स्वतंत्र म्हणलो भेदच ना क्रिस्तीत सक्तांक क्रिस्तीत सक्कड देवान विसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून कणवळायेचें दयाळायेचें दीनपणाचें मोवाळायेचें आनी सोंसणिकायेचें काळीज तुमकां आसूंक जाय एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया तुमी दितात तें बक्षाणें सोमयान तुमकां दिलां त्या बक्षाणे बरी जावं पूण ह्या चडशे गुणापरात चड तुमच्या थंय आसूंक जाय मोग हें सेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्यात त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळना ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खऱ्या जाणवयेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजान तावन देवाक अर्गां दिया उतरान जावं कर्णेन जावं जें कितें तुमी करतात तें सक्कड सोम्या जेजूच्या नांवी करा ताचे मारिफात देवा बापाक अर्गां दिया पतीनेनो तुमच्या पतीक तुमी काळजाया सोम्या तें तुमकां तें सहज जाल्लें पतीनो तुमच्या पत्नीचो मोग करा आनी तांकां कठिनायेन चलय नाकात भुरग्यांनो सरसंगतीनी तुमच्या वडिलांक काळजाया हें सोम्याक खरेंच मानता बापायनो तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेंत चिडय नाकात आनी ती बिजूड जावंक सोडनाकात देवाचें उतारी हें देवाची ओडुपकार गडीपर पोशया मोगाच्या भाऊ भयणीनो
कुटुंबांत आवयची जबाबदारी खंयची घे म्हणून. आमचें कुटुंब नाजरेताच्या कुटुंबा बरी बगेवून जायचें जाल्यार ह्या नाजरेताच्या कुटुंबाचें प्रतिरूप जायचें जाल्यार हांवें तुमकां सांगलें आवयन तिची जबाबदारी करूंकूच आसा, पाळूंकूच आसा. आतां आवयची जबाबदारी खंयचें पयलें जावन आसा, बऱ्या आवयचें लक्षण जावन आसा भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवची. हें पयलें. भुरग्यांक आवयन भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवची. पळय मोरयेमाचें मिसांव, मोरयेमाचो शेगूण. मोरयेमाचो शेगूण खंयचो? पयलो तुजो शेगूण जावन आसा मोगाचो न्हू. मोरयेमाय आमकां आवयचो मोग दिवन, मोरयेमाय आमकां आवयचो मोग दिवन आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसता आनी जेजू लागीं आपूण व्हरता आनी म्हणटा हाणें सांगिल्ले बरी तुमी करा. हें जावन आसा मोरयेचें मिसांव. मोरयेचे दाळाय हांवें सांगिल्ले बरी करा म्हूण सांगिना. पळय त्या कानानगरी लग्नांत वायन म्हणून पडल्या वेळार त्या सेवकांक जेजू लागीं आपूण व्हरून गेली आनी म्हणाली ताणें सांगिल्ले बरी तुमी करा. हांवें सांगिल्ले बरी करनी, ताणें सांगिल्ले बरी तुमी करा. पळय मोगाचें न्हू. हें जावन आसा मोरयेचें मिसांव. आमकां तिच्या भुरग्यांक आवयचो मोग दिवचो, आमच्या दोळ्यांतलीं दुकां पुसचें आनी जेजू लागीं आपूण व्हरचें आनी म्हणचें हाणें सांगिल्ले बरी तुमी करा. पळया बऱ्या आवयचें लक्षण हें तिच्या भुरग्यांक जेजूची वळख करून दिवची. एक बर आमच्या बाळपणाक आमी या. आमकां भगवंत कुर्साची कूर काडूंक शिकयल्ली कोणें? आमच्या मायन. आमकां दोतोन शिकयल्ली कोणें? आमच्या मायन. न्हय, इगर्जेक आपोणान हांडी धरना आपोणान सक्रामेंत दाखोवन पुता जेजू आसा म्हूण सांगिल्लें कोणें? आमच्या मायन. घरा सैरी आयिल्ल्या कुडले वडील आयिल्ल्या कुडले बेशामाक पुता म्हणलें कोणें? आमच्या मायन. हें जावन आसा बऱ्या आवयचें लक्षण. देखून कन्नडांत एक काय म्हणते गाद आसा कन्नडांत. ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ, ನೂಲಿನಂತೆ ಸೀರೆ, ತಾಯಿಯಂತೆ ಮಕ್ಕಳು. सूत आसल्या बरी कापड, आवय आसल्या बरी भुरगीं. देखून हांगासर पळया आमची भुरगीं आमी पळयत आसतना तांचें नडतें पळयत आसतना सादारण घरा कसली परिस्थिती आसा गी म्हूण आमकां समजता. आमी एक अंदाज करयात. तांचें उलोवणें पळयत आसतना, ताची साल समकण पळयत आसतना घरा कसलें नडतें आसा, घरा कसलें वातावरण आसा म्हणलें आमकां समजता. पळय मोगाचें न्हू, जेजू आमी वचता वांजेलांत. हर एका साब्बाता दिसा सिनेगोगाक वतालो मागणें करूंक. आनी कसलें मागणें करतालो सिनेगोगांत? ते दुदेव कसलें मागणें करतात? तेंची तें किर्तनां आमी वाचचीं बायपाट. अशें तुमी पळयलें जावंक पुरो. ते मुस्लीम अशें करतात, अशें मुखार हे आड अशें सगळीं किर्तनां बायपाट मागणें. आतां जेजूक किर्तनां बायपाटेची जाल्यार ती शिकयलीं कोणें? खंडी जावन मोरयेन. ताका सिनेगोगाक धाडलें कोणें? खंडी जावन मोरयेन.
त्या दाडा माताच्या पब्लीक जिणयेंत तो सिनेगोगाक गेलो आमी वाचता. वांजेल ताका बायपाट येतालो, किर्तना ताका बायपाट येतली. पण मगच्यान हें बऱ्या आवयचें लक्षण. भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवचें. मात्र न्ही आवयची मेलफांक एग्जाम्पल. भुरगीं बापायच्या की चड आवय तावन शिकतात. आमी सकयल तशें न्ही, कित्याक म्हळ्यार भुरगीं आवय लागीं आसतात. देखून हें पयलें जावन आसा लक्षण. आमचें कुटुंब भगेवंत जायचें जाल्यार आवयांचें लक्षण जावन आसा. आवयांचें पयलें शगूण जावन आसा. भुरग्यांक देवाची वळख करून दिवचें. मोगाच्यान घरा जर तर तेर्स ना, घरा जर तर मागणें ना, हांगा येतात सबार पोटे. फादर सांगिल्लें आयकना. हांवें फस्ट तांकां विचारचें, तुमगेर घरा तेर्स आसा गी? करतात गी तेर्स? ना फादर, करनात. वेळ ना फादर. भुरग्यांक येना आमच्या बापा नमाज बरी. खंय आसा मागणें? मागीर भुरग्यांक कशी वळख? हांगा येयलें तें जालें तशेंच. सकारामेंतान जेजू आसा म्हणली जागृत येना, आमकां वडिलांक येना. मोगाच्यान बऱ्या आवयचें लक्षण हें. आमचीं कुटुंबां भगेवंत जायचें जाल्यार, प्रतिरूप जायचें जाल्यार, नजरतेच्या कुटुंबाचें प्रतिरूप जायचें जाल्यार आवयची देख मुख्य. तिणें तिच्या भुरग्यांक ल्हान तावनूच देवाची वळख करून दिवंक आसा. हांवें तुमकां सांगलें, ल्हान भुरगीं खाली बाटली आसल्यार बरी. तातूंत कालें आमी भरतांव पळया, ल्हान तावन तातूंत कालें भरतांव तेंच उरता व्हड म्हणसर. वायट भरल्यार वायट, बरें भरल्यार बरें. हें जावन आसा पयलें लक्षण मोरयेचें, बऱ्या आवयचें लक्षण. पळय दुसरें लक्षण जावन आसा मोरयेचें, देवाचेर अखंड भावार्थ. देवाचेर अखंड भावार्थ. मोरयेक सदैव म्हूण आपयतात. सदैव म्हणटा आमी मोरयेक 2 कारणां खातीर. पयलें जावन आसा मोरी सदैव, कित्याक म्हळ्यार ती देवाच्या पुताची आवय. सदैव भगेवंत. दुसरें जावन आसा शिमियोनचें प्रवादन. शिमियोन बाळकाक हातांत घेतलें आनी शिमियोन प्रवादन कर म्हणलो. मोरयेक म्हणलो, एक तालवार तुजें काळीज पापशितलें. एक तालवार तुजें काळीज पापशितली. मोरयेक समजूना, आमकां समजता. ताचो अर्थ जावन आसा, एक दीस तुजो पूत कुर्सार उमकळटा आसतना तूं कुर्सामळी रावन रूप रूप पळयतली. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, तुमी म्हाका सांगा, खंयची आवय भुरग्यांचें मोर्ण पळोवंक शकता? शकना. एक धूव या पूत आवयचें मोर्ण पळोवंक शकता. पूण भुरगीं आनी तरणाटी भुरगीं एक्सिडंट जावन सरलीं आनी कालें जालें, अयो त्या आवयचें ते आकलास. मस्त कश्ट, मस्त कश्ट. मोर्ण करूंक कश्ट. पात्रांवाक आतां मोरी कुर्सामळी उबे रावली. आपल्या पुतान कळवळोन वळवळोन बोव मारता आसतना कुर्साचें सकल आसली ती. खंयची आवय पळोवंक शकता? पळय मोगाच्यान तिचे 7 दुखी. इजिप्ताक पलायन
शिमेओनचें प्रावधान तेंपलान सुकला वेळार कल्वरीच्या वाटेर तिका भेटिल्ल्या वेळार कुर्सामुळी निर्जीव कूड तिच्या हातान दिल्ल्या वेळार तिका निके पिल्ल्या वेळार हे 7 दुखी हे 7 दुखीन तिणें बावडत सांडूंक ना अखंड बावडत देवाचेर दवरलो आनी देवाचें हाजीरपण तिणें पळयलें आनी ह्या खातीर तिच्या स्तुती गायनान ती म्हणालोय म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारो कथाय संतोशान उडता कित्याक शक्तिवंतान म्हजें तें विचित्र कामां केल्यात बावडत मोगाच्यानो कश्टांत बरी आवय तशेंच कश्टांत संकश्टांत देवाचेर बावडत सांडिना पितीसपणां आदारिना बोटां लागीं गेली आनी कोणा लागीं बोलमें सारूंक गेली मागीर कालें गेली देवळाक वचोन आलें कालें शी ना पळय मोगाच्यानो ही मोरयेचो दुसरो शिकोण अखंड बावडत देवाचेर दवरूंक दवरलो आनी जेजूकी शिकयलें खंडी जावन देखून जेजू कुर्सार भोवमार म्हणालो म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलां बापा तुज्या हातान म्हजो आत्मो हांव ओपशितां तितलें सुलाभ न्ही सांगोंक मोरी तशेंत हांव जावन आसा सोम्याची चारणदासी तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावन दी सांगलें मात न्ही जी येली बावडत मोगाच्यानो आनी बावडत म्हळ्यार कालें समजून पातयेवचें न्ही ताका बावडत म्हणनात समजून पातयेवचें बावडत न्ही पातयेवन समजोवचें हें बावडत देवाचेर दवरिल्ल्या पातयेणी खातीर ताच्या हाजीरपणाचो अनुभव करचो जावन आसा बावडत समजून सकळी पातयतात तें पातयेवचें तें न्ही बावडत म्हळ्यार पातयेवन समजोवचें जायते दाखले आसात सोम्या कोणा लागीं म्हूण आमी वचूं तुजें तें आसात उतरां साश्णीक जिविताचीं आमी पातयेले हांव आनी समजले हांव तूं जावन आसाय म्हूण देवा सोपोत सांग पेद्रो लाजरसाचें जिवानपण जेजू म्हणालो 3 दिसा उपरांत गेलो 4थ्या दिसा गेलो फातर काडा मोरयो म्हणाले सोम्या 4 दीस जाले ताका घाण पडले आसतली तुमी 45 वळ वासा 11 अध्याय सांजो अंश वांजेल तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें तुका सांगूंक ना फातर काडा जेजूक एका जापकर येता आसलें हे फातरांत येयनान वचूं फातर वयता आसलो ना फस्ट पयलें पातये आनी फातर काड मागीर पळय काल जाता गे म्हणून तूं सत्मनशी जाल्यार देवाची महिमा पळयतली म्हूण हांवें सांगूंक ना फातर काडलो लाजरसा भायर आयलो मोगाच्यानो बावडत पातयेवन समजोवचें समजोवन पातयेवचें न्ही मोरी तशीच देवाचेर अखंड बावडत तिणें दवरलो मात न्ही कुटुंबांत तिणें हेरांकी दवरूंक शिकयलें हें दुसरें लक्षण बरें आवयचें त्या वेळा मात्र आमचीं कुटुंबाचेर बेसांव पडटा मोगाच्यानो आमी आयकलें कोलेशेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत हें दुसरें बरें आवयचें लक्षण तिसरें जावन आसा गरजेच्या वेळार हेरांच्या कुमकेक पावचें मोरयेचें आनी एक लक्षण गरजेच्या वेळार हेरांच्या कुमकेक पावचें हांवें तुमकां सांगलें एलिझाबेथ तिचे संबंदीन गरजेंत आसलेल्या वेळार ती सुमार 30 मैलां एलिझाबेथीक मेळोवंक दोंगराळ प्रदेशांतल्यान धांवी गेली म्हणटा आनी ते सुमार 3 म्हयने रावली पळय ह्या बऱ्या आवयचें लक्षण हेरांच्या गरजांक पावचें हेरांच्या
कश्टांक पावचे हें जावन आसा तिसरें. चवथें मोगाच्यानो मोरी आमकां कश्ट सोसूंक शिकयता. आमी कश्ट कशे सोंसचे गे म्हणून आमकां शिकयता. आमी कश्ट कशे सोंसचे पळय. आमी ल्हान आसतना आमकां केदळा 15 दिसा एक पोटींग म्हयन्या एक पोटींग म्हणना कूड वखद आहलें. कूड वखद दिताली. शी काळ्यांकरी ह्या किऱ्यात तेची काडी. आतां गुर्तना म्हाका तुमकां गुर्ता की ना कोडू म्हळ्यार कोडू. ते दीस च्या ना. उठल्यार कुठले रडणे कित्याक म्हळ्यार कोडू वखद पिवंक च्या ना ते दीस. आमी पियेनातले. हांव मांय कालें करतली. मांय पयलीं ती पियेताली आनी म्हणटाली पळय पुत हांव पियेली तूं पिये. मांय पियोन दाखयतली पयलें कोडू वखद. मांय पियेली म्हण आमी पियेताले. ओके. मोरी तशेंत तिणें कश्ट सोंसल्यात. हांवें तुमकां सांगलें 7 दुखी आनी आमकांय ती जिवितांतले कश्ट सोंसूंक शिकयता. मोगाच्यानो कशें शिकयता. हांव जावन आसा सोम्याची चरणदासी. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावन दी. हांव जावन आसा सोम्याची चरणदासी. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावन दी. कित्याक मोगाच्यानो तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावन दी. ती कित्याक देवाच्या कुशेक उलटी रावली ना. ह्या देवा विशयांत आनीक आलें वायट उलयलें ना. किर्तनकार आमकां सांगता सर्वेश्वरा तुज्या तावन हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. 139 किर्तन. तुज्या तावन हांव खंय म्हूण पळापळ घेवं. हांव आकाशाक सोडून गेल्यारय थंयसर तूं आसाय. हांव म्हजें बिचाने काडून पातळाक गेल्यारय थंयसर तूं आसाय. सुकण्याचे पाकटे लावन पर्वता पोलतोड्या उबोन वचून जाल्यारय थंयसर तूं आसाय. सर्वेस्परा तुज्या तावन हांव खंय म्हूण वचों. जर तर हांव सांगीन जाल्यार रात म्हाका वेडो घालूं. तुका रात न्ही दिसा बऱ्यो उजवाडटा. सर्वेश्वरा तुज्या तावन हांव खंय म्हूण वचों. मोगाच्या भाऊ भयणीनो देवा तावन आमकां खंय वचोंक जाता. म्हाका सांगा तुमी खंय वचों. आमी खंय म्हूण वचें देवा तावन जाता जायना. आमी जीव हाडल्यारय ताच्या हातांत आमी मेल्यारय ताच्याच हातांत. तितलेंच. देखून हो त्या फोंडाचेर पळया व्हडलो फातर घालून कालें बरा बरयतात. कालें बरा सांगतात तें आनी बरें बरयतात. ते म्हणटात बेस्ट एपिटा फोंडाचेर घालूंक स्टील इन गॉड्स हँड. जालें तितलेंच. जीव हाडल्यारय ताच्या हातांत मेल्यारय ताच्या हातांत. खंय वचोंक जायना. देखून मोरी हांव जावन आसा सोम्याची चरणदासी. तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावन दी. पळय मोगाच्या भाव भयणीनो हो जावन आसा अखंड भावार्थ मोरी आसूं. तेंत ती आमकां शिकयता कश्ट कशे सोंसचे गे म्हणून. ही मोरी आमकां शिकयता. पळय तिचें विधेयपण. हाका लागून विधेयपण हें जावन आसा तें बऱ्या आवयचीं लक्षणां. आनी जर तर आमी जर तरी लक्षणां मोरयेचीं आमचीं करून घेता आनी कुटुंबांत आमी जियेता जाल्यार आमचें कुटुंब नाजरेथच्या कुटुंबा बरी बागेवन जाता. ऑटोमॅटीक न्ही मोगाच्या न्हू. ऑटोमॅटीक न्ही. आमी वावर करूंक आसा आनी आमचें कुटुंब आमी बागेवंत करूंक आसा. तेंत फाल्यांचें फेस्त आमकां शिकयता. तर आमच्या मायेक आमी मान करया आनी तिका मान करून आमी एक गीत गावया. दयकन इल्लोसो वेळ उबे रावया. इल्लें पुरो जालें करून आयकून उबे रावया. पाणसंको 320 320 ಬುಕ್ ತೆಗ್ರ.
संगीत करया नामान माहिती आमच्या तारकात लागे सयातीच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची बडव्या संगीत करया नामान आमच्या तारकात लागी सयातीच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची केदे वर्तेंबा मोरयेचे प्रसुसांचे आपल्या देवा आवय तरी अंपारांचे सर्वे साच्या ते सांसोच्या बडव्या संगीत करया नामान माहिती आमच्या तारकाच लागी सयातीच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची फलगण आत्मिक सुगंधाचे मोठे रायाक प्रत्येक हाडचे दैवीक फळ दिवचे विचीत जडते पाताक भोसमोंग सरते आकते बडव्या संगीत करया नामान माहिती आमच्या तारकाच लागे सऱ्या तिच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची बडव्या संगीत करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागे सऱ्या तिच्या मोगान वाढती आमकां बरवशाची देखन बसया अकरेचें भुरग्यांची जबाबदारी खंयची घे म्हणून कुटुंबांत हांव तुमकां सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचून सांगता तुमी आयकलां जावंक बरो परतून कुठे आमी आयकया थंयसर आमकां सांगलां भुरग्यांची जबाबदारी कुटुंबांत खंयची घे म्हणून सिराकाचो पुस्तक 3रो अध्याय 1 ते 16वी वळ भुरग्यानो म्हजें आयका कित्याक हांव तुमचो बापूय हांव तुमकां सांगता तें करा आनी तुमी सुरक्षीत आसतल्यात कित्याक भुरग्यांनी आपल्या बापायक मान दिवंक जाय म्हूण सर्वेस्परान आदेश दिला आनी पुतांनी आपल्या आवयची हक्कां मानून घेवंक जाय म्हूण थारायलां पण आयका जो आपल्या बापायक मान दिता तो आपल्या पातकाचें पारीकपण दिता जो आपल्या आवयक मान दिता तो दिर्वें जमयतल्या मनशा बरें जो आपल्या बापायक मान दिता ताका ताच्या कांयशा भुरग्यां उदेशी संतोश मेळटलो आनी तो प्रार्थना करतलो तेन्ना देव तें आयकतलो जर तर मनीस बापायक मान दिना ताची भुरगीं ताका मान दिनात दिवची नात आनी तो प्रार्थना करता ते जाल्यार देव ताचें मागणें आयकना मोगाच्यानो कळ्ळें सिराकाचो पुस्तक आनी बापायक मान दिल्या वरवीं आमकां कळलो फायदो कळलो अळे हांगा पळय सांगलां जो आपल्या बापायक मान दिता ताका लांब आवक मेळटलें जो सर्वेस्पराक विदेव जावन चलता तो आपल्या आवयक संतोश भरीत करता आनी साकर दनयाची सेवा करता त्या भाशेन आपल्या आवय बापायची तो सेवा करता तुज्या बापायचो आशिर्वाद तुजेर पडचे खातीर शब्दान आनी करनेन ताका मान दी कित्याक बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता पळय बापायचो आशिर्वाद भुरग्यांचें घर थीर करता आनी आवयचो शिराप ताची बुन्याद उमटून काडटा तुज्या बापायक अकमान सोसूंक मेळटना बाडाय करिनाका तुज्या बापायचो अकमान तुजो गौरव न्ही एका मनशाचो गौरव ताच्या बापायक दिल्ल्या मोनाचेर अवलंबून आसा आनी आवयची अवमर्याद भुरग्यांक लज म्हज्या पुता
तुज्या बापाच्या उतार प्रायेचेर ताचो सांबाळ कर. तो वाचता पर्यंत ताका दूख दिनाका. ताची गिन्यान अस्कत जायत जाल्यारय तूं ताका सुश्णीगायेन समजोन घे. तुका भलायकी आनी घटाय आसा म्हूण न्हू ताची बेपरवा करिनाका. कित्याक बापायक दाखयल्लो मायपास केदींच विसरोन वेसोना. बगार तुज्या पातकांचे फारीकपण दिवंक तो उपकाराक पडटलो. तुज्या कश्टांच्या दिसा देव तुजो उडास करतलो आनी वतांतल्या हिमा भशेन तुजीं पातकां वितळटलीं. जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदका सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस परसो शिराप पडटा. मुखाचो न्हू हांव न्ही देवाचे उतार. सगळें तुज्या काळजान तुज्या बापायक मान दी. तुज्या आवयची प्रसूतपणाची दूख विसरनाका. ताणें तुका जल्म दिला म्हूण उडास दवर आनी ताणें तुज्या पसत केलां तें तुज्यान कशें फारीक करूंक जाय तें. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, इतलें वाचल्या उपरांत हांवें भुरग्यांची जबाबदारी कालेंगे म्हणून सांगची गरज ना. आमी आमच्या आवय बापायक काल जाल्ल्या वरवीं आमकां मेळचीं बेसांवां आनी तांकां आमी आविदेय जाल्ल्या वरवीं तांकां सांडिल्ल्या वरवीं आमकां शिराप म्हणचें गे शिराप म्हणून हांगा कशें लेंगे म्हणून देखून आज आमी आतां आराधन करता आसतना देवाक अर्गां दिवया. आमकां बरी आवय बापूय दिल्ल्या खातीर तांच्या मारिफात देवान ताचो मोग आमकां दाखयला आनी ह्या खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. सांगात आसा मोगाच्या भाऊ भयणीन आमची आवय बापूय मनशां ती सुकून पडल्यांत जावंक पुरो. आमकां तिके दूख येयलांय जावंक पुरो ना म्हूण हांव सांगना. कित्याक म्हळ्यार ती मनशां तांकांय तांचेंत म्हणले कश्ट आसले, तांचेंत म्हणले प्रॉब्लेम्स तांकां आशिल्लीं जावंक पुरो. तें आमी बक्षया. देव आमचेर ताचे उदंड आशिर्वादां घालतलो. Sumogal udan Ito mo var istam so Amche sangidi satkata Amka sambar salata Tache pagat erkot asa Sepun prit mo kertolo Taso sangatam katita Wato thầy việc mo kaso Tache pagat erkot asa Sempun prit mo kertolo Taso sangatam katita Wato thầy việc mo kaso Kultachi kiti oti Moti sodaryoto Vejikat bangkutlun terda Apla serta nadata Bapakti tatangka opso Urpishilane dita Apesrek mastangka kako Tanchetai to eksata
मेटयता आपले सत्मस्तकांका तांचे दैतो एकसता मोगरिस्ताची सुसोम्या Satao Pentia Man Cao Sai Ba Tu So Ka Sat Ban Kerta Namaskar Satu Amso Isya Sesna Isatestabati Nirmi Ami Bukuntu Propagi Sergati Satu Amso Isya Sesna Isatestabati Nirmi Ami Bukuntu Propagi Sergati मोगाच्या भाऊ बहिणीनो हे घडीभर सक्रमेंतांत आशिल्ल्या जेजूकूच आमी पळोवया. आमची दिश्ट ताचेर आमी कसोवया. हांगासर आमी आयल्या आमच्या काळजाचे अत्रेक घेवन आमची मागणी घेवन आमचे विनवणे घेवन हांगासर आमी आयल्या आमी मागिल्लें मेळटलें म्हणल्या बावरतान हांगासर आमी आयल्या. मोगाच्या भाऊ भयणीनो जेजू ह्या संवसाराक आयिल्ल्या वेळार बावरतान ताचे लागीं आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीं धाडूंक ना. वच तुज्या बाबरतान तुका बरें केलें म्हूण ताणें मागिल्लें सक्कड तांकां ताणें दिलें. तांच्या बावरते तेकेत तांकां ताणें दिलें. हांवें तुमकां सांगलें जर तर आमच्या फाटल्या जिविताक आमी एक नदर घालता जाल्यार आमच्या बरोबर तो रावला, आमकां राखला आनी सांबाळला. आमी मागिल्ल्याच्या की चड मागनातलें ताणें आमकां दिलां. खंयच्याय संगतींनी ताणें आमकां उणें करूंक ना. थोडे फावटी ताच्या कुर्सांत एक ल्हानसो वांटो आमकां दिला. आमी भोव मारल्यांक जावंक पुरो म्हजे देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण त्या कश्टांच्या वेळार ताणें आमकां उखलून धरलां. तो जेजू हांगासर आसा, ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसा. आनी आमकां तो आपयता. हे तुमी समेस्त कश्ट केला न्हू आनी वजन वयतला न्हू, हांव तुमकां विशव दितां. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे तावन शिका, कित्याक हांव खालत्या आनी बळ्या काळजाचो आनी तुमकां विशव मेळटलो. म्हजें जूं होगूर आनी म्हजें वजें हाळू. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमचें वजन घेवन ताचे लागीं आमी या.
तो एकलो मात्र आमकां विशय दिवंक शकता. मोगाळा जेसू, आमी तुज्या मुखार दिमयार आसा आनी हांगासर आमी येता आसतना आमच्या काळजाच्या अत्रेक आमची बोगणां आमचे विनवण्यो आमी घेवन आयला. ते सगळें तूं जाणाय. तुज्या तावन कितेंच लिपोवन दवरूंक जायना. मोगाळा जेसू, ह्या घडये तुज्या मुखार आमी दिमयार आसतना आमी तुका समर्पण दिता. आमचे समस्ये कुटुंबांत, आमचे विनवण्यो, आमच्या काळजाचे अत्रेक आनी आमची बोगणां, आमच्या काळजाचे घाय, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या सरसान्यांक, आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांक, उतार प्रायेच्यांक, आमच्या आवय बापायक, आमच्या पिडेस्तांक, आमच्या दुस्मानाक, आमची कंत आनी बेजाराय, आमच्यो अस्कत गायो, आनी आमचे सर्वस्व ह्या घडये आमी तुका समर्पण दिता. आनी आमी गव्या गीत सगळोच जेजूक समर्पिता. Soglos Jesus समर्पिता कुशिक सहा ओप्सिता Sadan smokan Tacir patir Tacir terhau Jita Saudita Saudita Soglos mata Sorbondara Au samarpita Sarvasandita Sarvasandita Soglos mata Sorbondara Am samarpita Soglos Jesus samarpita Tacapaya serporta Lokik pusha lai sesanta Kange somya makata Sarvasandita Sarvasandita Soglos maka Sorbondara Am samarpita Sarvasandita Sarvasandita Soglos maka Sorbondara
सदांच वडिलांक खाल आनी विधेय जावन चलिल्ल्या आमच्या मोगाळ सोम्या ह्या पवित्र सक्रामेंतांत तुजें दैवीक हजीरपण आमी भवरतान वळखता आनी तुका आमी आराधन करता. आमच्या जबाबदारेन आमकां सांगत दिवच्याक तूं सदांच आमकां तुजें प्रेरण आनी आदार दया करताय. देखून आमी तुका वंदिता. आमकां मोगाळ आवय बापूय दिवन बावरती कुटुंबांत जिणे कितें गरज आसा तें सगळें तांच्या मुखांतर आमकां मेळ्ळेशें केल्ल्या तुका आमी काळजान तावन अर्गां दिता. आज आमी कितें आसां, आज आमी कितें जावन आसां तें सगळें तांच्या त्याग आनी सॅक्रिफीस आनी कश्टांचो फळ म्हणलें आमी उपकारी काळजान मानून घेता. आनी आसल्या समर्पीत आनी कश्टी आवय बापूय आमकां दिवन आमचें जिवीत संतोश भरीत केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. आमच्या आवय बापायक तुज्या पांयां तळा दवर तांचे पासत मागोवंक आज आमी तुजे सरशेन आसां. कुर्सारूम कळोवन तुजो जीव बापाक समर्पूंच्या वेळी तुज्या आवयक तुवें तुज्या मोगाच्या सिसा जुवांच्या अधीन दिली आनी तुज्या आवयचो तुका कितलो मोग हुस्को आसा तें तुवें परगटलें. आनी आमी हर एकल्यान आमच्या आवय बापायक तांच्या कश्टांच्या दिसांनी कशें जतन घेवचें म्हूण तुवें आमकां शिकयलें. जें कितें एक मोगाळ पूज जावन मोगाळ पूज जावन तुवें केलें तेंच आमच्या जल्मदातारांक करूंक आमकां तुज्या स्पिरितान बर. तुका अर्गां होगळाप आराधन आनी स्तुती जावं आतां आनी सदां सर्वता. मोगाचें आमकां आवय बापूय बरी आवय बापूय दिल्ल्या खातीर तांचे मरिफात देवान तसो मोग आमकां दाखयल्ल्या खातीर आमी आज कितें जावन आसां तांच्या त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो फळ जावन आसां तांच्या गामाचो फळ जावन आसां. देखून ताका आमी अर्गां दिवया. तुमची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेसू. अर्गां तुका सोम्या जेसू. म्हजी आवय बापूय पयल्या पोटी सांगाता भेटल्या त्या घडये पासून अर्गां तुका सोम्या जेसू. तांणी एकामेका समर्पण केल्ल्या त्या लग्ना दिसा पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. म्हज्या जल्मा खातीर ती कुडीन आनी काळजान एक जाल्ल्या त्या घडये पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. काही जायते कश्ट सोसून जीव रिस्केर घालून म्हाका आपल्या गर्भांत 9 म्हयने वावयल्या म्हज्या आवय पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. हांव गर्भांत आसतना म्हज्या आवयची जतन घेवच्याक म्हज्या बापायन काडिल्ल्या कश्टां आनी केल्ल्या त्याग आनी सॅक्रिफिसा पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. कश्ट वळवळे बघून म्हज्या आवयन म्हाका ह्या संवसारी जल्म दिल्ल्या त्या दिसा पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. रक्ताक समान असो पानो दिवन म्हजो पोस केल्ल्या म्हज्या आवय पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. बाळपणाचेर जतन घेवंक म्हज्या आवय बापायन काडिल्ल्या कश्टां आनी मिनते खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू. म्हाका तुज्या मिस्ती कुडीचो सांदो देवाचें भुरगें करूंक पवित्र स्नान दिवच्याक तांणी म्हाका उखलून देवालाक हाडिल्ल्या त्या दिसा पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. बावर्ताचें शिक्षण आनी देवबिरान म्हाका शिकोवंक ताणें काडिल्ल्या मिनते पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. म्हाका बरें शिकप दिवच्याक बऱ्या इस्कालाक ताणें दाखल केल्ल्या पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. इस्कालाचो खर्च भरच्याक आनी जाय जाल्लें सगळें तलास करच्याक ताणें काडिल्ल्या सडीत कश्टां पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू. बरें अंक जोडून विविध तालेंतांनी इस्कालांत आनी समाजांत परजळटना तांच्या मुखामळार उदेल्ल्या त्या संतोशा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू. पयलो कुमगार सदांच उड आसा कुर्च्यांत
म्हाका संतोश भरीत करच्याक तांक मिरवोन तांणी आसा केल्ल्या संभ्रमा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू क्रिस्माचो सक्रमेंट जोडच्याक जाय पुरतें प्रेरण दिवन बावरतान तीर करूंक तांणी दाखयल्या आसक्ते खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू नवे क्लासीन बरे अंक करच्याक तांणी काडिल्ल्या कश्टां पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू हांव सुकोन पडटना मोगान म्हाका ताणें दिल्ल्या चिंतवणी आनी मार्गदर्शना पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू थोडे फावटी म्हज्या सूख वर्तना खातीर हेरां म्हजी टिका करतना म्हज्या विशीं दुरां दितना तांणी म्हाका दिल्ल्या मोगा आनी दाखयल्या सोशणिगाये खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू उंचलें शिकप म्हाका दिवच्याक तांणी मांडून हाडिल्ल्या अपूर्बायेच्या येवजणे पासत अर्गां तुका सोम्या जेसू म्हाका बरें काम मेळटना तांच्या तोंडार निर्मळ हांसो पळोवचें भाग म्हाका फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू म्हज्या पोरण्यांत आनी सलवणेन तांणी म्हाका दिल्ल्या सांगतपणा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू म्हज्या बेसाचो संभ्रम गडदळेन करूंक आमकां तांणी दिल्ल्या संतोशा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू नातरांक हाती घेवन संतोश पावचे भाग तांकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू म्हज्या घरांत दिर्वे आनी दायज जावन तुवें तांकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू म्हजे खातीर तांणी केल्ल्या त्यागा आनी साखरेबिसा खातीर अर्गां तुका सोम्या जेसू देवाक अर्गां दिवन आमी गावया गीत तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेसू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन आसतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझ्या पायांतळारा तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेसू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सलसोना तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो पाटी सलसोना तुझी हांव सेवा करता तुझी हांव सेवा करता जेसू तुझी हांव सेवा करता आतां आनी सदां तुझ्या पायांतळारा तलो तुझे वाटेन हांव चलतलो तुझे संगी हांव गायतलो
तुझे वाटेन आवसलतलो तुझे संगी आवगायतलो फाटी सरसोना Alleluia 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Arigan tuka samya, oglap tuka samya, mahima tuka samya, stuti tuka samya, jai tuka samya. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगाच्या भाऊ बहिणीनो हे गडीभर आमच्या पापाचो आमी उडास करया ताका जेजू मुखार आमी हाडया आनी ताच्या खातीर आमी मागया तो जिवंत आसा जाल्यार ताच्या बऱ्या भलायके खातीर आमी मागया जर तर तो देवाधीन जाला जाल्यार देव ताका शांती समाधान दिवन दी शासनीक विशय दिवन दी म्हूण ताच्या खातीर आमी मागया सर्गेंच्या बापा आमी भगवंत कुटुंबाची परब आचरण करता आसतना आमच्या पापाचो आमी मोगान उडास काडटा ताच्या मरेफा तुवें आमचेर गेल्ल्या बेसांवाचो आमी उडास काडटा आमकां शिकप दिवंक आमकां जाय जाल्लें सक्कडी दिवंक ताणें मस्तो वावर केला तसो जीव ताणें जरयला कुटुंबांत आमकां पोसूंक तसो आज आमी मोगान उडास काडटा आनी ताच्या खातीर आमी मागता ताका तुवें एक देणें जावन आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता ताच्या मरेफा तुजो मोग तुवें दाखयल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी ताच्या खातीर मागता आसतना सर्गेंच्या बापा बरी भलायकी ताका तूं दी ताका शांती दी समाधान दी ताच्या उदार प्रायेर ताका सवस्त गाय दी सर्गेंच्या बापा देवाधीन जाल्ल्या आमच्या पापा खातीर आमी मागता तो तुज्या लागीं आसा म्हूण आमी सत मानता तुजे थावन बरें मोगोन आमच्या कुटुंबाक तो धाडून दी मोगाचो न्हू आमच्या मायेचो आमी उडास काडया
आनी तिच्या खातीर जेजू लागीं आमी मागया. हे कडेन बरो मौन रावन तुमच्या मांय खातीर तुमी मागा. मोगाळा जेजू, आमच्या आवयचो आमी मोगान उडास काडटा. आमकां 9 म्हयने तिच्या गर्भांत वावून ह्या संवसाराचो उजवाड तिणें आमकां दाखयला. आमकां ल्हानतावन व्हड करूंक मस्त कश्ट तिणें काडल्यात. आमकां इस्कालाक धाडूंक देवाची वळख आमकां करून दिवंक मस्त त्याग तिणें केला. ती उपाशी रावल्या पूण आमकां पोटभरून जेवंक तिणें दिला. आज आमी कितें जावन आसा तिच्या त्यागाचो, तिच्या वावराचो, तिच्या गामाचो फळ आमी जावन आसा. मोगाळा जेजू, आमच्या आवयक तुका आमी समर्पण दिता. तिचेर तुजे आशिर्वाद घाल. तिका बरी भलायकी दी, शांती दी, समाधान दी. सर कश्टांतले, पिडे सिडेंतले तिका तूं राख आनी सांबाळ. ती देवादीन जाल्यार तुज्या आत्म्या खातीर आमी मागया. मोगाळा जेजू, देवादीन जाल्ले आमच्या आवयचो आमी उडास काडटा. तिका सासणाचो विशय दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता. मोगाच्या न्हू आमच्या भुरग्यां खातीर आमी मागया. कशें वडिलांनी आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू लागीं हाडलें, तो जेजू हांगासर आसा. आमच्या भुरग्यांकय आमी जेजू लागीं हाडून येवया. मोगाळा जेजू, आमच्या भुरग्यांक तुजे लागीं आमी हाडटा. तांकां पोटलून धरून तुजे आशिर्वाद दी. कशें तूं प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडलोय, देवाक आनी मनशाक मानवलो तूं जालोय आनी आपल्या वडिलांक काळजावन चल्लोय, तशेंच आमचीं भुरगीं प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडशें कर. देवाक आनी मनशांक मानवल्लीं ती जायशीं कर आनी आपल्या वडिलांक काळजावन चलशें कर. तांकां बरी भलायकी दी, शिकोवंक बरी मोद दी. तीं प्रायेंत वाडटा आसतना शेगुणांनी वाडशें कर. सांगात आज कोणाक सकट भुरग्यांचें देणें लाभोंक ना, तांचोय आमी मोगान उडास काडटा. मोगाळा जेजू, भुरग्यांचें देणें तांकां तूं लाभय आनी तांकां संतोश फारीत कर.
सांगत आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आमची हेर ते सवाय सक्रमेंतांत आसलेल्या जेजूक आमी समर्पण दिवया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पवित्र आत्म्याक पहिल्या पेंतकोस्त दिसा धाडून पवित्र सभा तुवें घडली. त्याच पवित्र आत्म्याक आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर वत. पहिल्या पेंतकोस्ता दिसा जाल्लें तें बदलाप आमचें तें जायशें कर. आमच्या फाटल्या जिणयेक पाठ करूंक, माया मोगान आनी बक्षणाच्या स्पिरितान जियोंक आमच्यो मोती उजवाडाय. आमचीं कुटुंबां एकवटाचीं, माया मोगाचीं आनी बक्षणाचीं बिडारां कर. आमच्या वडिलां कुटुंबा खातीर वावुरतना निस्वार्थपणान जियोंक, कुटुंबाचे दुस्मान जावन आसच्या आमाल पियोणाचेर, लढाय झगड्यांचेर जैत व्हरोंक तांकां धैर्य दी. बलिश्ट पवित्र आत्म्या आमकां नव्या धैर्यान आनी बळान भर. येदोळ पर्यंत बांदून हाडिल्ले लढाय झगड्याचे, पारीकपणाचे आनी दुस्मानगायेचे दोरे आमी परतून घालिशें कर. जिवंत जेजू क्रिस्ताचें समाधान आमी बांदूंक आमकां घटाय दी. आमच्या कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट वाडय. आमच्या युवा जाणांनी तांची जिणी सेवेच्या आनी त्यागाच्या बुनादीचेर बांदून हाडूंक शिकाय. तांकां बरो फुडार दी. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक उर्बा दी आनी बरी मोद दी. आमच्या पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. एकसूरपण भोगच्या उदारप्रायांच्याक बुजवण दी. परगांवांत वावर करच्या आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी, बरें काम आनी कामांत बदलती दी. आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ता पीक दराळ आसा पूण वावरडी थोडेच म्हणटाय. आमच्या कुटुंबांनी देवापणी वाडय. आमकां ह्या जगतांत मेळिल्ली सेवा हेरांक आमच्या भुरग्यां मार्फत लाबोवन दी. आमची पिरगस माया मोगाची, सेवेची आनी बक्षणाची पिरगस जाय शिकार. सोम्या, तूं म्हाका तुज्या समाधानाचे हातेर कर. खंय द्वेश येता थंय मोग, खंय दुखवण आसा थंय बक्षणें, खंय दुबाव आसा थंय भावार्थ, खंय निराश आसा थंय बरवसो, खंय बेजाराय आसा थंय संतोश हांवें वंपिसो कर. म्हाका बुजवण मेळचे म्हूण अपेक्षा करच्या प्रास चड हेरांक हांवें बुजयचें. हेरांनी म्हाका समज जाय म्हूण अपेक्षा करच्या प्रास चड हेरांक हांवें समजचें. हेरांनी म्हजो मोग करी जाय म्हूण अपेक्षा करच्या प्रास चड हांवें हेरांचो मोग करीचो. हे दैवीक मेस्त्री तूं दया कर. कित्याक म्हळ्यार दिल्ल्यांत आमी घेता, बक्षिल्यांत आमकां बक्षणें मेळटा आनी मेल्ल्यांत सशनाच्या जिणयेक आमी जल्मता. आमेन. जेजूचे आशिर्वाद आमी घेवया. Idiavoda Sacramenta Sustang naman karuya Puviratya rupa botla Navyoriti adarya Salon vecha uskut visvya
바발타치 못해야 Zesem Bapa Tesis Puta Ulasani Stutisa Potvi Maima Sesta Sesta Ekastalian Sita Tu Kadogancha Spirita Sama sami navarta. Amen. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो वडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या सडवणीचो फळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना Amen. तर उपकारांक अर्गां जावन मिसाचें बलिदान भेटयता डिओन डिसोजा उडपी प्रवीण आनी लविना एडलिन आनी ॲश्लिन साल्डाना सस्तान ॲग्नेलो मनीषा डिसोजा बसरूर रॉयल सुवारीस देरेबेल ग्लॅडसन डोरिन पिंटो तोट्टम फिलोमिना मेंडोन्सा बारकोर रियोना फर्नांडीस नेजार जसिंता मेंडोन्सा तोट्टम रोविना मेंडोन्सा तोट्टम मार्टिन डिकोस्ता बाडकाळा रोशन डिकोस्ता बाडकाळा रोशनी पिरेरा पित्रोडी विनोद साल्डाना किरें रॉबर्ट लोबो आनी कुटुंब मँगलोर डेविन आनी डिओन डिसोजा नित्यादारनगर विजय रोशन डिसोजा आनी कुटुंब परकाळा तेसावा नितीन आनी डेविड मेनेजस गोवा ऑल्विन शांती रोड्रिगास कोटा भुरग्याच्या देण्या पासत टायरन पिरेराच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता एंजेलिन मस्कत फ्लाविया डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता विनोद एम डिसोजा केम्मन झेवियर आनी सोफिया पिरेरा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता रॉल्पी लोलिटा पिरेरा कलमाडी घरच्या आल्मांवा खातीर मिस्तिता स्टीवन रेशमा डिसोजा शिरवा डेनिस आनी लिली डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता डिसोजा कुटुंब सांताकट्टे अगस्टिन कुतिन्नो हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता विजय रोशन डिसोजा कारकळ देवादीन मेरी पियात कस्तिलिनो हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता रेनिटा एंजल UK Jesu baluk sermala santos pavya Gurva kaune nedala pore ravya Bolvya sangi santos porit gitangavya Golya sangi moga borit kani harya Dev devanso devla sonsara Rai rayanso nitla tyatana Gor anjanso gaita antrala Tanko prakasapya poitala Jesu balok salmala santos pavya Gorva kaune nidala pole ravya Bardvya sangi santos porit gita gavya Golya sangi moga borit kani harya बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांव Amen
आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सवे आसूं तुमचे सवे आसूं क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भाऊ भयणीनो आज आमी भगवंत जुवांव धर्मदूत आनी सुवार्थेकार हाचें फेस्त आचरण करता सांज जुवांव जेसेमने म्हळ्यांत जेजू सांगाता आसलो सांगातास जेजू रुपांतर जाताना ताबोर पर्वताचेर जेजू सांगाता तो आसलो जेजू कुर्सार उमकळटा आसतना मोरये सांगाता कुर्सामळी तो आसलो मात्र न्ही जेजून ताच्या आवयक ताच्यात आदीन केलें निमाण्या जेवणार ताची तकली जेजूच्या हृदयार ताणें दवरलेली हें भाग ताका फावो जालें हर एक सिसाक मोगाच्या भाव भयणीनो हें भाग फावो जाता आनी आमकांय तें फावो जाता देखून आज ताचें आमी फेस्त करता आसतना आमचें सिसपण खरेपणी जियोंक जेजूचो पाटलाव आमी करूंक जाय आशिल्ली कृपा आमी मागया हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता आसतना सर आमचें उणेपण देवा मुखार आमी वळखून घेवया तांचे खातीर देवा लागचें एकामेका लागचें बोगसाणें मागया आनी आमी सांगाता म्हणया हांव पत्की सपदीदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उत्सव सांगता मनान चिंतून तोंडान उत्सव वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत भगवंतास अंकवार मरी सगळ्या देवदाणी भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सश्णाच्या जिविताक पावो आमेन सोमिया काकूत सोमिया काकूत Krista kakutkan Krista kakutkan Somia kakutkan Somia kakutkan Mahima Deva Mahima Deva Mahima Deva Unsaki Ani Shanti Tacha Ishta Sosari Service Pora Deva Sagincaraya Serpotvedar Deva Bapa Ami Tuka Namaskar Karta Ami Tuka Diwasta Tuja Tor Vaibhava Paso Ami Tuka Vakanta Somya Jesu Krista Bapa Jai Klas Puta Somya Deva Deva Cheshir Tu Samsarachi Pakata Achi Kakuka Tu Bapa Cha Ucha Bospan Amchi Mane Manun Ki Kita Bovitana Sangati Deva Bapa Che Mai Jesus Christa Eklos Tom Bovi Eklos Tom Ishwar Eklos
सष्णच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या सष्णीक शब्दा मोगाच्या पुताची जेजूचे आमकां वळख दिवं ह्या गुटाचो पडदो भगेवन जुवां वरवीं तुवें उबारलोय आनी हें सत तुज्या धर्मदुतान अप्रोप उतरांनी आमकां उडापें केलें तें मनांत घेवं आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सष्णच्या सष्णा. सांजसुवांचो पयले पत्रांचो आराम. मोगाच्यानो आमी आतां जिविताच्या शब्दा विशयांत उलयता. तो आरामांत आसलो, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. वय आमी तो पळोवन आमच्या हातांतल्या पडल्या. जिवीत प्रत्यक्ष जालें ते आमी देखले. पयले बापा सवे आसले, उपरांत आमच्या प्रत्यक्ष जालें तें ससणेचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडटा. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखला तें आयकला ते तुमकां आमी परगट करता. तुमचो संतोश भरपूर जावच्याक आमी हें बरयता. देवाचें उतरे. देवाचे व्हड उपकार. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पोरातय संतोष पोरीत साया. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पोरातय संतोष पोरी साया. सर्वेस्पोर रसवड चलयता पृथ्वी उल्हासम. दर्या करावळेचे गांव आनंद बगून. कुपाणी काळोख वसतात ताचे भोवती. न्यायनीत ताच्या शिंवासनाची बुन्याद. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पोरातय संतोष बोरी साया. सगळ्या संसाराच्या दुनिया मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना बरी करता. मळाभोवताचे नीतिवंतपण परगडता. सर्व जनांगा देखतात ताची महिमा. तुम्ही नीतिवंतानो सर्वेस्पोरातय संतोष बोरी साया. उभे राहूया आणि मी उद्गाराने गायन करूया. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. आमी तुका वाकणतां देवा, तूं आमचो सर्वेस्पूर म्हूण वळखता. धर्मदूतांचो आनंद भरीत समो तुका वर्णिता. सर्वेस्पोरा Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमचे सवे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सम्या तो वळो मागदलाची मोरी सिमोन पेद्रो आनी जेजूक मोगासो शी जावन आशिल्ल्या शिसा लागीं धांवन येवन म्हणाली सोम्याक पोंडांतलो काळण वेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेनाव तेदो पेद्रो आनी तो आनी एकलो शीस समाधे सरशेन भायर सरून गेले ते दोगी धांवत गेले पूण तो आनी एकलो शीस पेद्रो प्रास वेग्गी पावलो ताणें बागवण तीळन पळयतना धरणीर पडलेलीं साणाची वस्त्रां ताका दिसलीं पूण तो भितर गेलो ना ताच्या फाटल्यान सिमोन पेद्रू येवन सीदा समाधे भितर रिगलो थंय ताणें धरणीर आसलेलीं साण्याची वस्त्रां दिकलीं पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलो तुवालो त्या साणाच्या वस्त्रां सांगाता नासतना वरय विंगड दवरलेलो ताका दिसलो तेदवा समाधे सरशेन पयलें पावलोलो तो आनी एक शिसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता उदुता सोबे ग्लोरिया मुनिया देव बळका क्रिस्ताराया नामान खऱ्या देव बळका कामी वंदन करूया भक्तीन करून प्रणाम काणी कोदिब्या आमकां सासामी ताका अर्पिया ताचे तावन भरपूर आशिर्वाद सोडया देव बळकाक आमी वंदन करूया भक्तीन करून प्रणाम काणी कोदिब्या आमकां सासामी ताका अर्पिया ताचे तावन भरपूर आशीर्वाद सोडया संतोषान गाव्या उल्हासान गाव्या जेसूच्या सल्मातय उल्हास करया देवदूता सोबे ग्लोरिया मुनिया देव बळका क्रिस्ताराया नामान करया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्या पवित्रीच्या आदोबाक सरीस मानून घे प्रितीच्या बापा जेजूच्या कुर्सामळी उबे रावन ताणें विदलेलें काळीज पळोवन भगवंत जुवांव तुजो अपरिमीत मोग वळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक ताणें विश्वासीपणान साक्षी दिली जेजूच्या कुर्सा मरणाच्या बलिदानान भक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग वळखून घेता आनी ताच्या विदलेल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी वावती तुज्या जिविताची भरती आमकांय दी म्हूण आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबरता सर्वेस्पोर आमच्या देवाक दीन वासुया अशे आमी करू पावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्वांतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो आनंद शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुज्या महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसच्या देवाक वळखून आतां नान दिसच्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचूं आमची काळजां देखून आतां देवदूतां बराबर
आणि सर्गींच्या सरदारबारा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी आम्ही गायता. Povit, 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 dălbaram să servesc porto. Sărganii sonsa păla tucea, văi baba. O săgi tu cace, सगी तुकाचे सर्वेस पोराचे नावी एता काकाचे ऊन सगी तुकाचे ऊन सगी तुकाचे. बापा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपल्या कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाते ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, ही म्हज्या उडासाक करात. बावर्द सोगोट परगटूया. सौम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता. तुझ्या येण्या सौम्या जेसू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणसा आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियो आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये संगती आनी तिचो पती भगवन जुजे भगवन धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय
पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससनात. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाम पवित्र तुझे राज समकायो तुझे कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां दाळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटान दी तूं आमकां निवड. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचे भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान त्रेकतेलांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर अखंतांतली वाटय. कित्यार सोडची पदवी आनी महिमा तुजी ससच्या सस सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमच्या सोबे आसूं. तुमची सस माया मोग आसो एकवट आसो गुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या मिसळण्या वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सशणीक जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवा देवाच्या पुता पापाचे कुशे प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या साहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. ह्या तुज्या भोवपवीत कुडी आनी रक्ता वरवीं सगळ्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सर वायटांतलो म्हाका निवार आनी सदांच तुजी आज्ञा पाळूंक म्हाका आदार दी. तुज्या सरशिलो वेगळो सरोंक केदींच म्हाका निर्मे नाका. हो जावन आसा जेसू. ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रणाम तुका जेसू बाळका आमच्या मोगान बाबा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. प्रणाम तुका जेसू बाळका मोगळ आमच्या भावा. उल्हासाची गावून गितां स्वागत म्हणटा तुका. देव तूं तरी मनीसावून ह्या संवसारी सलमालो. मनशा सडवो करूंक आयलो बापा कालतो सालो. देव तूं तरी मनीसापूण ह्या संवसारी सलमालो. मनशा सडवो करूंक
कायलो बापा कालतो जालो नमाम तुका जिसू बाळका आमच्या मोगाळ पापा उल्हासाची गावून गीता स्वागत म्हणटा तुका बापा समोर तूं शिकयता संवसारांत शांती वांटा मनशा कोळाम बदलूंक शकता आमची सडवण करता बाबा समोर तूं शिकयता संवसारांत शांती वांटा भोव मोगाळ बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यंत आमचो मोग करून दाखयलो त्या जेवणार जेजूच्या हृदयार तकली लावन बगेवन जुवावन तो मोग गुंडायेन वळखून घेतलो त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रक्तान आमी दोदोशी जाल्यो ह्या भाव भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस अदीक जेजूचो मोग गुणायेन वळखूंक आनी जिवान बरोवंक आनी ताच्या मोगाची आजना जतनायेन पाळूंक आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांव आमेन सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे आसूं तुमची सभे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाची ओळख कर नॅन्सी मचादो उद्यावार अलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर अलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर अलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यांपासून विनंती कर हे भोव नितळे अवंकारी भोव बगेवून त्रिंदादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विंसून काडली देव पुताक तूं गर्भे समावच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकय चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकता हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळे माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय तुज्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटेचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटलें म्हणल्यार बसवण्याचेर बरोवसून आनी तुज्या बळवंत ससायेच्या आदारार बांदून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंती कर देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर न्हय तर म्हाका अदीक गरजेचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागता ते सवय ह्या परी आसात रीण फारीक जावंक भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक मोठाय उणें जावंक भाड्याच्या मनशांनी घर सण दिवंक समेस्तांक बरी भलायकी पावो जावंक भयणीचो हात गूण जावंक वायट सवय सोडूंक चिंतिल्लें काम वेळार केर जावंक दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक भुरग्यांचें देणें फावो जावंक थायरॉयड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक कॅन्सर पिडा गूण जावंक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावंक दादल्यान बायले भुरग्यां सांगाता मोगान जियोंक राग उणो जावंक शिकले मोतीन उडोवन परिक्षांत बरें करून बरोवंक दुबय बरें काम मेळोवंक टेन्शन पयस वचोंक खातीर पोडिली दोविशिबांक गूण जावंक बरी सैरीक मेळोवंक वर्टिको सायनस तकली पडापड गूण जावंक पुताक जर्मनी पर्मनंट काम मेळोवंक गव्हर्मेंट काम मेळोवंक फ्लॅटाची सावी व गिंत मेळोवंक हात दूख संपूर्ण गूण जावंक
काजरी जोड्यांनी माया मोगान जिवंक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक पाट दूख गुण जावंक दांताचे सर प्रॉब्लेमां गुण जावंक इस्रायेलीची विजा मेळोवंक UK स्पॉन्सरशीप मेळोवंक जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कुटुंबाची जाग्याची कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक घराक एक रस्तो फावो जावंक फावो तो बेस विंचून काडूंक गर्भकोशांतले सिस्ट गुण जावंक किमोथेरपी बऱ्यान जावंक बँक लोन फारीक जावंक ट्युमर गुण जावंक मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां मेळोवया आनी मोरया लागी आमी मागया तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतय म्हाका आजची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव भोव खुशी व्हरता तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशी आसतना ताणें तुज्या कथावेण काळजान पेटयला सैम्यावरत्या मोगा आनी आनंदाच्या मनात हांव तुज्या लागीं परतून मागता हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयता नमान बरी कृप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृप्यान भरलेले सोमे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेसू भगवंते मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम गब्रियल बडव्यान पयले फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेल्या म्हणल्या प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळेक मोतयां ते जावं दीत म्हूण हांव खुशी व्हरता आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकता हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागता तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयता तुज्या मनाक येदोळ पर्यान मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागता आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुजे सशीन पावोवंक दी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशे कश्टा वरवीं तांची साळतणी बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोमे आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी रास करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. मोगत बेत्लेमाच्या गोरवा गावडे सर्व आमी वसूया बाळका जेजूक आमी भक्तीन नाना नमस्कार करूया बेत्लेमाच्या गोरवा गावडे सर्व आमी वसूया बाळका जेजू आमी कत्तीन मानात
नमस्कार करूया. संतोषान संगत मिळूया, आजा संगी गाऊया, पोड्या सोनास नसया, मै माताची गाजोव्या. संतोषान संगत मिळूया, आजा संगी गाऊया, गोळ्या सोनास नसया, मै माताची गाजोव्या. महिमा देवा साबुसगी, महिमा देवा संसर्गी, शांती ताच्या इष्टांक संसारी, शांती सर्वांग संसारी. महिमा देवा साबुसगी, महिमा देवा कोसगी, शांती ताच्या इष्टांक या संसारी, शांती इष्टांक संसारी. संतोषान संगता मिळूया, आजा संगी गाऊया, गोळ्या सोनास नसया, मै माताची गाजोव्या. संतोषान सांगता मिळूया, गोळ्या संगी गाऊया, गोळ्या सोनास नसया, मै माताची गाजोव्या, मै माताची गाजोव्या, मै माताची गाजोव्या. मोगल पुता सोबे आमकां मर्या आशिर्वादी आमकां जेजूच्या बोबोईत कालसा आमा सर्वांक दी तुझे आशिर्वाद. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.